स्टेडियमाचे पत्रे आनी आमचे रुफिंगय सिस्टम ती ऑलमोस्ट 30 वर्सां पयलींची सामकी वीक जाल्ली आसा आनी आमी ऑलरेडी एस्टिमेट करून टेंडरय केला आनीक एक्सपेंडिचर सँक्शन येवपाचें उरलां. आमचें सारकें पुरेपूर लक्ष आसा तेजेर. एकदां एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें पावस काबार जायना फुडें काम चालू जातलें. तिनूय स्टँडाचें आमी टेंडर केल्लें आसा एक बरोबर. इट इज अ वन टेंडर. सो तें एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें म्हणजे टेंडर जावन एजन्सी सगळी फायनल जाल्ली आसा. फक्त एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें ऑर्डर दिवन काम चालू करपाचें उरलां, इतलेंच उरलां. सो केन्ना घाल्लो टेंडर? ऑलमोस्ट अबाउट 3-4 म्हयने जाले टेंडर जावन. सो हे सगळे रुफिंग पयलींचे सगळे पयलींचे? हें सगळें पयलींचें 25 ऑलमोस्ट 27 वर्सांचे पयलींचें रुफींग तें. आनी ते पत्रे बित्रे सगळे हें जाल्यात, तेजे हुक्स कळमेल्यात. हुक्सा लागून ते पत्रे ब्लोन ऑफ जातात. मदीं आमी 2-3 वर्सां पयलीं स्ट्रेंथनींग केल्लें आमी. आनी हेजे पयलीं आमी फिफा वर्ल्ड कपा वेळार 2022 एक स्टँड आमी टोटल रिप्लेस केला विथ न्यू वन. वेस्ट स्टँड टोटल रिप्लेस केला विथ अबाउट 3.5 काय 4 कोटीचे. आतां एंटायर 3 स्टँड उरल्यात पयलीं, ते आमी सगळे फुल्ल रिप्लेस करतात. ताका लागून टेंडर केला आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें आमी रोखडेंच काम स्टार्ट करतात. आज आमी फातोर्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर आसा. पावस पडलेल्या कारणान तेजी जी शेड आसा त्या शेडीचे पत्रे सगळे थोडे उडोवन गेल्लेले आसा. म्हणजे जी वेस्ट ऑफ सायड आसा त्या सायडीतले पत्रे उडोवन गेल्ले आसा. हालींच ह्या स्टेडियमाचें रिनोवेशन केल्लें. ह्या ग्रावंडाक जायत्यो गेमी जाता, फुटबॉल जाता, हें जाता. तशेंच ह्या ग्रावंडाचे ह्या सायडीक तुमी पळयल्यार हांगा लोकवस्ती आसा आनी हे पत्रे समज थोडे उरल्या ते लोंबकळटा आनी ते चुकोन समज पडले जाल्यार त्या सायडीक घरां आसा आनी लोक त्या सायडीन वता तेन्ना ते लोकांचेर पडून एक दुर्घटना घडपाची आसा. तेन्ना ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की बेगितल्या बेगीन हे शेडीचें दुरुस्ती काम करचें म्हणून. म्हाका आज सकाळीच कळ्ळें म्हाका. आज हांव वता आसतना हांव ताणें विजीट करून म्हणजे डायरेक्टरान घेवन गेलो आणि समजा तात्काळ जी गजाल करपाक जाय ती तात्काळ नियम करतले. सो मेजर आसत जाल्यार थोडो वेळ लागतलो, पण आयच्या आज इन्स्पेक्शन करून आसा तो विशय आसा आनी स्वता घेवपाचो प्रयत्न. सो कितें आनी कितें चेंजीस करपाचें कितें आसा? चेंजीस करपाचे नंतरचें म्हणजे आत्तां जें आसा बाबा अशें वादळ आसतलें, बाकी सगळ्यो गजाली येतल्यो. तातूंत मध्ये आत्तां करणें कितलें गरजेचें आसा आनी तें कितलें हानिकारक आसा हें सगळें हांव सायडीस मेळटलें केले नंतर हांव म्हजे डायरेक्टर हांव डायरेक्शन सेकंड ताजेर परमनंट सोल्युशन कितें काडा हें करता हें आसाच जो प्लॅन की परमनंट सोल्युशन संदर्भात आसा केन्ना तरी पयलीं घातिल्लें बाकीचें काम ते परत करतालो सुद्दां ताका एक सादारणशें 8-10 कोटीची आवश्यकता आसा. परत एक वर्ष